नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार सगळ्यांक खुशाल बरीच दीस आवडेता आनी हांव दीप्ती काकोडकराच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। देश पावण्याचेर भलायकी मळार बरी सेवा दिवपी गोंय एक आदर्श मॉडेल राज्य भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे यांचे विधान। परवरे कोसळत चल्ला कायदो आणि सुव्यवस्था मंत्री रोहन खंवटेचो मतदारसंघात जंगलराज काँग्रेसीचो आरोप। सांतपिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याच्या गुन्यांवाखाला 22 वर्साच्या तरणाट्याक अटक। साठ वर्सां उपरांत धनगर वाड्यार मांद्रेचो आमदार शीत आरोलकारान पेटयल्यो धनगर घराब्यांत लायटी। हांव परत एकदा लढयतलो लोकसभा वेंचणूक म्हणटा खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन। आणि दिल्ली G20 समिटान गोंयचो फादर निकोलस डायसान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडनाक भेटयली बिबिंका। आता खबरो विस्तारान। गोंयच्या भलायकी क्षेत्रांतले चलिल्ले काम हे देश पातळीचेर मॉडेल जावन आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें। हे सांगतना तांणी अरविंद केजरीवालाच्या दिल्ली मॉडेलाचेर खर टिका केली। मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी लेगीत गोंयच्या भलायकी मळाक चलिल्ल्या कामाची तोखणाय केली। पर्ये मतदारसंघातले एका कार्यावळीक दोगूय उलयताले। ल्हान कार्यकर्तो हे श्रेय जे 70 जे आमी घडयता हे श्रेय फक्त त्या कार्यकर्त्याचो आसता, कारण त्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी तयार जाता आनी कार्यकर्ते जे सांगता ते आयकल्यार मागीर आमच्या मनान वेगवेगळे गोष्टी येता जे आमी आमकां करूंक जाय। हांव चड वेळ घेना, कित्याक एकूच म्हाजो मुद्दो सदां आसता की आयज मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करतना आमी उलयले की आयज आमी CGAचे रेट्स आनी नवे नवे रेट्स म्हणजे आमच्या गोंयचे जनतेक आमी कशे बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा आमी दिवं शकता हेजेर आमची चर्चा चल्ल्या। बेगिना बेगीन ते फायनल जातले। खुबशे गोष्टी जे DDSS नाशिल्ल्यो ते बी तेंचे मनान आहा ते घालपाक जाय, म्हणूनच आमच्या लोकांक ते DDSS कॅशलेस कार्ड जो गोंय राज्य चलयता आनी गोंय राज्यान आहा ते तुमकां सर्वात फायदेशीर असो कार्ड आसतलो जे दुसऱ्या राज्यांना ना, ते ह्या राज्यान आमी ते तयार करतले। ते मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान मुख्यमंत्री ठरयतले ते कशे फायनल करपाक जाय। पूण एक लक्षात तुमी घेवंक जाय, आयज दुयेंस म्हणटा ते वाडपाक लागल्या, कॅन्सराचे दुयेंस वाडल्या, आयज हार्टाचे दुयेंस वाडल्या आनी हे सगळे तुमकां सोयी सुविधा गोवा एकमेव राज्य म्हणून आमी म्हणटा। हांव मुख्यमंत्रीक हांव सांगूंक सोदता की ह्यान फुडें आमी जेन्ना उलयता की मुख्यमंत्रीन घोशणा करपाक जाय की आमी गोवा मॉडेल चलयता आनी दिल्ली मॉडेल गेले खड्ड्यान, ते दिल्ली मॉडेल तो फक्त पब्लिसिटी दिवन वयता। आमचे गोवा मॉडेल हा हो सारको मॉडेल जे सामाजीक वेगळ्या तरेन प्रत्येक घटकाक पावपी हो मॉडेल। आयज तो अरविंद केजरीवाल कितें उलयता थंय आनी ते दिल्ली मॉडेल म्हणून ते गाजयता, कोण इंडिया अलायन्स गाजयता। एक लक्षात घेवंक जाय ते दिल्ली मॉडेल फक्त खोका मॉडेल, तो ताका काय अर्थ ना। अर्थ हा हे राज्यान गोंय राज्यान आमी कितें चलयल्लें आसा। एक दीस अशें येतले की मोदीजी म्हणटले की राज्य जर चलूंक जाय देश आनी जर आरोग्याचो मॉडेल हा हे गोवा मॉडेल आमी घेवन फुडें चल्ल्या आनी हेजे सहकार्य आमकां आनी मार्गदर्शन आमचे मुख्यमंत्री आमकां करता आनी तेजे सहकार्यान जायत्यो गोष्टी आमी फुडें व्हरपाक आमी ठरयल्ले आसा। हेल्थ मॉडेलाच्या बाबतीत गोंय हे एक नंबरचें आसा। तुम्ही मुद्दामून पळयात, PHC CHC ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि आमची गोवा मेडिकल कॉलेज गोंय सारकिल्या राज्यात म्हणजे हार्ट अटॅक जरी आयलो तर आमी म्हणटा की एन्जिओग्राफी करून एन्जिओप्लास्टी करपाचे फ्री ऑफ कॉस्ट खंयच्याच राज्यात अवेलेबल ना, फक्त आणि फक्त गोंयांत अवेलेबल आसा। इतकी बरी फॅसिलिटीज, जावं ते डायलिसीस आसतले किंवा जाय ते आमी थोड्याच दिसा पयलीं सुरू केल्ले। हांव आनी हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे हांच्यांनी ऑप्थॅल्मिक OT साखळेत सुरवात केली, म्हणजे परिसरांतल्या लोकांक आपले दोळ्याचें ऑपरेशन करपाक हाज्या फुडें बांबोळे वचपाची गरज ना किंवा फोंड्या वचपाची गरज ना किंवा प्रायवेटांनी वचून 40,000 रुपया मोडपाची गरज ना। ती फॅसिलिटीज आमी आमच्या सांखळेच्या हॉस्पिटलांत
फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिली. म्हणून हांवें म्हटलें गोंय एड्युकेशन क्षेत्रात मॉडल राज्य आसा, गोंय हेल्थ क्षेत्रात मॉडल राज्य आसा. पर्वरी रोहन खंवटेच्या बेसावा खाला पुलीस सरपंचाक धमकोवपाचो यत्न करतात. पर्वरीत जंगल राज चल्ला आनी थळावा आमदार जो स्वताक कायद्या परस व्हडलो समजता ताचेर मुख्यमंत्र्यांचें कसलेंच नियंत्रण ना. पर्वरी जावपी गुन्यांवकारी घडणुको हातांत घेतल्यात. कोर्टांत आदवोगाद आनी जुईजांक जिवेशी मारपाच्यो धमक्यो येतात अशें एका वरिश्ठ आदवोगादान कोर्टांत सांगलां असो आरोप करीत काँग्रेसीन रोहनाचेर फार पेटयले. Senior lawyer, the most respected lawyers, Advocate Surendra Desai, in a particular matter of Parwari, he has made very shocking statement in the open court, saying that in Parwari particularly, the judges and advocates even are not safe. म्हणजे आम्ही जर खंयच्या एक लॉयराची पर्वरीन जर केस हातीन घेतली, ज्या मॅटरान पर्वरीचो आमदाराचो इंट्रस्ट इफेक्ट जाता आनी जो पर्वरीचो आता आमदार जो मिनिस्टर आसा रोहन खंवटे, त्याच्या इच्छेचे विरुद्ध थंय जर कोणी कितेंय करपाक सोदता आनी तेजेर कोणाचेरय इवन जर पुलीस कंप्लेन जाता, कोणाचेर इनजस्टीस जाता जाल्यार ते मॅटर घेतले जाल्यारूय आमकां कोर्टान येवन ते आर्ग्यू करपाक सुद्दां भंय दिसता. म्हणजे ताणें रिफर करता आसतना इवन जजेसां सुद्दां हें भंयाचें वातावरण गोंयांत निर्माण जाता हेजेर आख्ख्या कोर्टाचें लक्ष वेधून घेतलें. मेतर जो RTI एक्टिविस्ट ज्याने एक कन्स्ट्रक्शनाचे विरुद्ध कंप्लेन दिली आनी पंचायतींतल्यान भायर सरून वयतकच 200 मिटरांचेर तेजो 2020 ताका ओपनली पेट्रोल घालून उजो लावन तेची हत्या केली वयता. सो ह्यो सगळ्यो घटना ह्यो पर्वरीकूच कित्याक घडटात? म्हणजे इज मिस्टर रोहन खंवटे ट्रायंग टू मेक पर्वरी अ क्रायम कॅपिटल? म्हणजे वेगवेगळे क्रायमाचे कॅपिटल करपाक हे सगळे कंट्रिब्यूट करता काय कितें? आनी पर्वरी सारक्या ह्या शांतप्रिय गांव जो आशिल्लो एक टायमार, तो वेगवेगळे जे गांव आशिल्ले, पंचायती आशिल्ल्यो, त्यो सगळ्यो शांतप्रिय केन्ना पीस लवी. आयज गेले 11 वर्सां 10-11 वर्सां जो पर्यंत रोहन खंवटे तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह जालो, तो मेरेन लॉ एंड ऑर्डर आनी अशे लोकांचेर अत्याचार, लोकांचेर अटॅक ह्याची वाड जायत आसा. अनेक प्रकरण मुखार आयले, ते म्हणजे साल्वादोर द्रुमुंद पंचायतीचे, जंय सरपंचाक आनी तिच्या घोवाक म्हणजे कृष्णकांत राजेश सावयकर आनी रोशनी सावयकर, ही दोगांय एक्चुअली बीजेपीची. तसो आमी ते पॉलिटिकल हे म्हणून इशू घेयनात, पूण हो लॉ एंड ऑर्डरचो इशू. रोहनूय बीजेपीचो मिनिस्टर आनी ही दोगांय बीजेपीची, ही पंचायतूय बीजेपीची. तरी आसतना थंय अशें दिसून येता की जो लोकल आमदार आसा आनी मंत्री आसा बाब रोहन खंवटे, हाका थंय पंचायतीन बदल करपाक जाय. आनी बदल करपाक थंय सरपंचाचेर आनी पंचायतीचेर दबाव हाडटा. दबावाक ती बळी पडना म्हणून ताजे नंतर कोणाक तरी मुखार काडटात, कोण तरी गुजराता साकून येयल्लो नांव कितें सुनील देसाय, तो येता आनी तो थंय एक पंचायतीचेर कंप्लेन करता करप्शनाची. करपाक जाय आनी असले कंप्लेन इमिजिएटली रजिस्टरी जावपाक जाय, पूण ती कंप्लेन करून त्याच्या नंतर त्या कंप्लेनीचो दबाव हेंचेर हाडप आनी तेंचे नंतर नेगोशिएशन चालू करप, ह्यो पुलीस कंप्लेनी आमकां नाकात. आनी तो देसाय अशें करून उलयता खूब जाणां कडेन की गोंयचे मुख्यमंत्री सुद्दां तेजे बोल्सा आसा. रोहन खंवटे कडेन मागतात की हो एक पीस लविंग जो प्लेस आसा तो तूं
क्रायम कॅपिटल करनाका, थंय भयभीत वातावरण करनाका. आयज सगळे म्हणटा की पर्वरी एक जंगल राज जावपा पावला, कारण थंय कायदो लॉ अँड ऑर्डर ना. रोहन खंवटे करता तो लॉ अँड ऑर्डर थंय. रोहन खंवटे दिसलो की हो चोर जाल्यार पुलीस म्हणटा तो चोर आनी तेजेर रजिस्टर जाता. जर रोहन खंवटे दिसलो हो क्रिमिनल जाल्यार पुलीस म्हणटा तो क्रिमिनल. आनी हें हांव सांगना, एक पुलीस ऑफिसराचो ऑडियो व्हायरल जाल्लो आसा जो पर्वरीचो इन्चार्ज आसा, आनी तो ह्या दोनूय जो राजेश सावयकर आनी तेची बायल रोशनी सावयकर हांकां आपूण हाडटा आनी तो म्हणटा तुमचेर पुलीस कंप्लेन आसा. ह्या देसाय म्हणटा तेणें तुमचेर पुलीस कंप्लेन केल्ली आसा करप्शनाची. त्या ऑडियन तो विचारता पुलीस ऑफिसर कंप्लेन कशी कशी कितें कर म्हणटा, आपल्या कांय हें ना तुमकां पण 2 दिसां टायम दिता, तुमी हें चेंज करात आनी आमदाराक जे जाय म्हणजे रोहन खंवटेक जे जाय त्या पॅनलाक तुमी सपोर्ट करात, जाल्यार तुमचें कांय जावचें ना. अरे पुलीस कंप्लेन केली जाल्यार पुलीस कंप्लेन इमिजिएटली एफआयआर रजिस्टर जावपाक जाय. हो सुप्रीम कोर्टाचो कायदो आसा, सुप्रीम कोर्टाचें रुलींग आसा. तुमी ती पुलीस कंप्लेन घेता आनी तुमी नेगोशिएशन करतात. तुमकां जाय तो सरपंच करप, तुमकां जाय तो उपसरपंच करप आनी जाय त्यो इलिगलिटीज करप. म्हणजे गोंय राज हे तुम्ही विकते घेतलेले आसा. पर्वरीचो तुम्ही आमदार जालो म्हणटकीर तूं पर्वरीचो सगळो हे तूं डिसिजन घेतलो. पर्वरीचो तूच कॉन्स्टिट्यूशन, पर्वरीचो लॉ अँड ऑर्डर तूं डिसायड करतलो. आनी हे पुलीस ऑफिसर कसले? तुम्ही पुलीस ऑफिसर, गोवा पुलिसाक तुमची लॉयल्टी आसा काय एक मंत्र्याकय तुमची लॉयल्टी आसा? एके सांजपिरायेच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याच्या आरोपा खाला एका 22 वर्साच्या तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या. स्वप्नील माशेलकार अशें तरणाट्याचें नांव आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतल्या पर्ये वाठारांतलो आसा. दिवचल पुलिशेन भारतीय दंड संहितेच्या पॉक्सो कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केला. दिवचल पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एक खळबळ घालपी अशी घडणूक घडल्या आणि ही घडणूक म्हळ्यार एके सांजपिरायेचे चलयेचेर बलात्कार करपाची घडणूक. हे विशीं संबंधित चलयेचे आवयन दिवचल पुलिसेत कागाळ करतकीच पुलिशेन कारवाय करून ह्या प्रकरणात एका 22 वर्साच्या तरणाट्याक धरला. स्वप्नील माशेलकर असे ह्या तरणाट्याचें नांव आसा आनी तो सत्तरी तालुक्यांतलो आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या. हे विशीं पुलिशेन कायद्या प्रमाण गुन्यांव नोंद करून फुडलो तपास सुरू केला. दिवचल पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राहुल नाईक हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक विकेश हडपडकर फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. 60 वर्सां उपरांत धनगर वाड्यार मांद्रेचो आमदार शीत आरोलकार हांणी धनगर घराब्यांत लायटी पेटयल्यो. फाटलीं 60 वर्सां तुवें धनगर वाडोवंक काळखांत आशिल्लो. आमदार शीत आरोलकार हांणी धनगर वाड्यार लायटी दिल्ल्या बद्दल थळाव्यांनी तांचे उपकार आठयल्यात. तशेंच वाटेचो आनी हेर प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन जीत आरोलकार हांणी दिलां. भुरगीं तेंची शिकतात. आमकां आतां सागर म्हणटालो तसो जर अर्दे वरार 15 मिनटां लायट ना जाल्यार आमकां फोनार फोन येता लायट ना म्हणून. पूण ही इतली वर्सां ज्यांच्या घरानूच लायट नासली तेंच्या विशयी कोणीच केन्ना लक्ष दिवंक ना. पूण आयज बरें दिसता की आमचे सगळे मेन सगळे कार्यकर्ते आमच्या मतदारसंघाचे हांगासर उपस्थित आहा. तेंच्या सुखाच्या क्षणांक म्हणटात तशें, कित्याक आयच्यान तांकां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय म्हणटा ती पावर सप्लाय तेंच्या तिनूय कुटुंबांक मेळटली. तेंचे भुरगीं थंय शिक्षणाक तांकां फुडें तांकां आदार मेळटलो. अशेंच आमी जे कार्य आहा जे डेव्हलपमेंट वायज लोवर लेवलीचेर ग्राउंड लेवलीचेर फॅन सुद्दां येयलो बरें. सर आता हांकां 70 वर्सांनी लायट मेळ्ळ्या, तेंचे वाटेचो काही प्रश्न निर्माण जावंक आता विशय शकता. कसो आहा, ही प्रॉपर्टी लँडलॉर्डाची आनी म्हाका दिसता 500 ओनर्स आहा तितून आनी सगळ्यांची एनओसी घेवप डिफिकल्ट जाता. हे आमच्या आतां लेवलीचेर आनी सरकाराच्या पातळीचेर तांकां लायट हाडून दिली, खांबे पुरून दिले. वाटेचो विशय आहा, जेन्ना तेंचे सेटलमेंट जातले तेन्ना डेफिनेटली आमी तेंच्या वांगडा आसतले आनी सेटलमेंट करता आसतना तांकां रस्तो बीन सगळे जे नेसेसिटी गरज आहा तांकां घरा खातीर ती डेफिनेटली करतले. पूण तेच्या पयलीं भाटकार जे आहा तांकां घेवन सेटलमेंटाची गरज आहा आनी तांकां परमनंट एनओसी घेवन आम्ही जेन्ना खंय तरी निवडणुकीच्या वेळार त्यांच्या दारार वयता, आम्ही तांकां आश्वासन दिता आम्ही हे करून दितले ते करून दितले, पण आमच्या कडसून ती त्यांची आश्वासन पुर्ती जायना. एक आदरणीय आमचे जीतभाई आरोलकरान एक खूप सहकार्य अशें की केले की जेणे करून त्यांच्या घरान आयज लायट तांकां मेळटली. आनी
जीतभाईचे जसे जे त्यांच्यानी आश्वासन दिले जे इलेक्शना पयलीं ते ज्या ज्या गांवांत ते फिरताले ज्या ज्या वाड्यार ते फिरताले ज्या ज्या गांवांत ते तांकां लोकांक सांगताले त्याच पद्दतीन आज ते काम करीत आसा. सहन करतात. प्रत्येक जण इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटात फोन करता बाबा लायट केन्ना येतली. तेन्ना आमी जेन्ना जो अनुभव घेता एक अर्दे वर एक वर लायट नासता पण हे जी घरां आसा तांकां कितलींशीं वर्सां तेंच्यांनी त्रास जो भोगलेलो आसा आनी हो त्रास आतां आमच्या मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदाराच्या फुडाकारान तसेच आमचो साळगांवकर हांगा माजी आनंद साळगांवकर यांच्या फुडारपणान ह्यो जो हें जाल्लेलें आसा तांकां लायट मेळिल्ली आसा त्या बद्दल हांव आमदाराचें अभिनंदन करता. हांगासर आनंद साळगांवकर हा काळ झालेला आहे पण हा समाज अजूनही अंधारात होता. इथे आलेल्या महान अशा समाजसेवकांना प्रतिनिधींना किंवा मुख्यमंत्र्यांसुद्धा जे करता आले नाही ते आज निर्वाचित आणि युवा श्री महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून निवडून आलेले आमचे आदरणीय लोकप्रिय श्री जितभाई आरोलकर यांनी एक कार्य सिद्धीस नेलेले आहे. याचा मला फार अभिमान वाटतो. आज या घरांना जमिनीच्या वादात आहेत आणि अंधारात कसेबसे जीवन जगत आहेत. त्यांना प्रकाशाविना इथं त्यांच्या मुलांना अभ्यासात अनेक समस्या निर्माण होत होत्या पण आज त्या समस्या हळूहळू दूर होणार आणि हे सारे श्रेय जितभाई आरोलकरांना जात आहे. 60 वर्सां आली. 60 वर्सां जाल्ली लायट नसली तुमकां. हय 50-60 वर्सां आली. लायटी शिवाय लायटी वाचून आमी आसू कशे दीस काडी तेलान राखेला. काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटीचेर हांव परत एकदा लोकसभेची वेंचणूक लढयतलो अशें विधान खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन हांणी केलां. काँग्रेस पक्षाक परत सत्तेर हाडपाक मतदारांनी काँग्रेसीक तेंको दिवचो अशें आव्हान सार्दिन हांणी केलां. आयज पर्यंत आमकां सपोर्ट केला आमची पार्टीक सपोर्ट केला गेल ते फावट जायत जाण निवडून आयले पूण आमचे पयशांक लागून थोडे आमचे फुटींग आसत ते पार्टी सोडून गेले. तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता आमी सगळे बराबर रावया. आनीक हांवें प्रेसाक सांगिल्ले भशेन हांव गोडे आनीक एक फावटी म्हाका बसपाची खोशी आसा. तुमी सगळे म्हज्या बराबर आसल्यार फाटले फावटी भाशेन हांव आनीक एक फावट बसतलो आनी तुमचे रावता आनी तुमचो म्हाका सपोर्ट आसतलो काँग्रेस पार्टीक सपोर्ट आसतलो. सध्या दिल्ली G20 परिशद चालू आसा ते खातीर संवसारभरांतल्या राज्य मुखेल्यांची हाजेरी दाखयल्या. अमेरिकेचो अध्यक्ष जो बायडनूय हे परिशदे खातीर दिल्लीक पावला पूण बसकेक हाजीर रावच्या पयलीं ताच्या शिष्टमंडळान गोंयच्या फादर निकोलस डायस हांकां पवित्र कोमुनिदाची सेवा करपाची विनंती केली. हे खेपे हे भेटी उपरांत फादर डायस आनी गोंयचो फामाद पदार्थ बिबिंका बायडनाक भेटयलो. म्हापशेच्या तार न्हंयेत गणपती बुडयता ती सुवात निवळ करपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. हळडणचो आमदार कार्लूस फेरेरान फुडाकार घेवन हे काम सुरू केला. ह्या कामा खातीर उदका स्रोत खात्यान मशीन दिलां. ही सुवात निवळ करतकीर बस्तोडा आनी पोंबुर्फाय गणपती बुडयता ती सुवात निवळ करून दितले अशें ताचें म्हणणें. आयज आमी बास्तोरा तार जंक्शना कडेन आमचे म्हापसा रिवर आसा ती ब्रिजी पोंदा डिसिल्टिंग चालू जाला. हांवें सुभाष शिरोडकराक फोन केल्लो आनी सांगलो आमचे गणेश विसर्जन जाता हिंगा आनी मातशें ते डिसिल्टिंग करूं जाय. प्लस आमचे वॉटर हायसिंथ आसात ते आनी ग्रो जाले आनी फुडें आयले आनी भरपूर प्रॉब्लम जाता लोकांक आनी देखून तेणें आतां पयले पार्टीक नॉर्थ गोवा एम्फिबियन मेशिनरी धाडला. ते उदकां वयता आनी उदकांसून सगळे डिसिल्टिंग करता. ते वॉटर हायसिंथ आतात ते काटले एंड आय एम व्हेरी हॅपी दॅट द वर्क हॅज बिगन. पयले जागे म्हणल्यार हिंगा कोतात मागीर नेक्स्ट आमचो बास्तोरा विसर्जन ते जागो आहा थिंगाय कोतले एंड हांवें आनी 2 जागे मागलोले उस्कोयचे मागलोले आनी पोंबुर्फा आनी तें कितें जाता थिंगा लॉंग बूम जाय. ते मशीन हाडपा फकत असले व्हडले क्रेनीचे बसयता आनी हाडटात. आमकां प्रॉब्लम जाता कितें आमचे वायर्स आहात आनी वायराचे प्रॉब्लम जातले. मशीन टच जाल्यार तेंक शॉक येतले नाल्यार वायर पडले. आमकां विदावट पावर आमकां नाका लायट फेल जाल्ली म्हूण. सो वी आर ट्रायन टू वर्क आउट अ सोल्युशन कितें बेस्ट जातलें आमगे लोकांक. वी कॅन ट्राय टू प्रोवायड सम रिलीफ फॉर देम बिफोर विसर्जन. वी वील डू इट डेफिनेटली. आमी ट्राय करतले दुसरी सायडीन पासून पोंबुर्फा हाडपा थ्रू इकोशी म्हूण थिंगाय वायर तेंकतले म्हूण पळयला आमी. सो वी आर ट्रायन टू सी वॉट एल्स वी कॅन डू. बेश्टे मशीन हाडलें दाखयलें आनी गेलें म्हूण जायना बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉंग आर्म. ते लॉंग बूम म्हणल्यार लॉंग आर्म
आनी तें करून मागीर काम जातलें. सो आय एम हॅपी. आय वॉन्ट टू थँक ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर फॉर दीस वर्क because immediately he has sanctioned it. Our chief engineer of WRD Badami, मागीर आमचो EE Nazareth was Sudesh Parulekar AE, आनी आमचो अविनाश सासगांवकर. एज अ टीम दे हॅव वर्कड आनी सगळे हाडले बेगीन करपाक. एंड आय एम हॅपी दीस वर्क हॅज बिगन. गोंय हे धार्मीक एकचार आशिल्लें राज्य देखून दरेकल्यान आपणाली जबाबदारी वळखून वागपाक जाय. गोंयचो आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रावान केल्लें आवाहन मतीन दवरून कोणेच खंयच्याच धर्माआड नाका जाल्ली स्टेटमेंटां करची न्ही, भाजपाचे उत्तर गोंय फुडारी सांगतात. तशेंच धार्मीक एकचार राखपा खातीर आर्चबिशपान केल्ल्या आव्हानाक लागून भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी तांची तोखणाय लेगीत केल्या. Statements have been made in the father of the church, talking about the sentiments or hurting the feelings, or making a statement of other religion. So that's the reason not to create all this confusion, and there should be harmony. As we always enjoyed harmony and peace in this state of Goa over the years. ही आमची परंपरा. त्या खातीर Cardinal Archbishop Philip Neri Ferraro has made this statement, and in hearing after he has appealed to all the church leaders, and also the other religions should not get involved in where with the sentiments of the people hurt, and honestly creates a sort of disharmony in the society. So that reason this was a statement was made by our Archbishop of Goa. See, His Eminence Philip Neri has made it very clearly in his statement. He is the leader. So that speaks volumes about what leader or the priest should be speaking about in the house of the church. So the statement itself is there. आज आमचं सरकार भारतीय जनता पार्टीचं सरकार. We take care of all communities. आम्ही केन्ना कोणाचो भेदभाव करूंक ना. फाल्यां आमचो कार्नावल आसता, शिगमो आसता, सगळे आमचे कॅथलीक लोक जावन सगळे लोक शिगम्याक वता. तशेंच आमचे कार्नावल केला. सो ऑल दीस थिंग हॅज बीन देयर. ही परंपरा जावन आसा ओवर द टायम. सो इवन सेम हॅज मेड अ स्टेटमेंट that such thing should not happen, and if that something happens like this, then obviously the government will look into it and take action on it. सीएमान जो स्टेटमेंट केला हो व्हेरी करेक्ट स्टेटमेंट केला. आम्ही सीएमाकूय थँक्यू म्हणटा. कित्याक हो सारको स्टेटमेंट केला तो ताणें बरो केला. कित्याक आमचे फुडें आनी खंयचे धर्माचे मनीस जावं खंयचे जावं हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आमी सगळे एकठांय आसात गोंयांत. खंयच्या धर्माच्या मनशान आनी दुसऱ्याचेरूय आतां कितें जालें आतां हेजे कोण चुकताच, कोण चुकना म्हण कांय ना. आमी सगळे चुकतायच. कोणाक देव मानपाचे आसा तेणी देवाक मानपाकूच जाय. धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मेळपाक जाय आनी हो तांचो हक्क आसा अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. अनुसूचित जमातीचो दर्जो हे समाजाक मेळूंक ना, पूण ST समाजा खातीर जितली येवजण्यो आसात तितल्यो धनगर समाजाक मेळटात अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. भाजपाच्या हेर आमदार मंत्र्यांनी लेगीत धनगर समाजाक अनुसूचित जमातीचो दर्जो मेळचो अशें कुडचडे जाल्ले अखिल गोंय धनगर लोकोत्सव कला आनी संस्कृती कार्यावळी वेळार उलोवप केलें. सगळ्यांनीच सांगले, सुभाष उलयलो आसत, नरेंद्र आसत, विनय आसत, आमकां सगळ्यांक दिसता की ST दर्जो हो धनगर समाजाक डेफिनेटली मेळपाक जाय. आनी त्यामुळे 1963 संदर्भातले जोरे यांच्यानी हांगा आपलें उलोवप ह्या संदर्भातलें केलें. धनगर हक्का ज्या वेळाचेर ह्या ST दर्जो मेळूना, पण तांच्यांनी ठरयलें की ST समाजाक मेळणाऱ्यो स्किमी ज्यो आसा तातूंतल्यो त्यो बऱ्योचश्यो स्किमी हे धनगर समाजाकूय लागू जावपाक जाय हें त्या वेळाचेर सरकारान गोंयच्या ठरयलें. आनी म्हाका दिसता आतां ते स्किमी ह्या समाजाक धनगर समाजाक मेळटात. घडून हाडलो म्हणून धनगर उन्नती समाजाचे हांव खूब खूब कौतुक आनी अभिनंदन करता. ह्या समाजाक तळागाळांतल्यान वयर येवपा खातीर अशी शाबासकीची थाप आपल्या ह्या समाजा कडच्यान मेळप हें अत्यंत गरजेचें आसा. समाज खंयच्या दऱ्यापर्यांतल्यान आनी दोंगर कपारींतल्यान आयज मुखार येता आनी ह्या मुखार वचपी समाजाक शैक्षणीक दृश्ट्या सक्षम करपाचें कार्य तुमी आयज करीत आसात. तांचे भितर एक नवें इन्स्पिरेशन, एक नवी जिद्द, एक नवी चिकाटी निर्माण करप आनी तांणी घेतिल्ल्या यशाचें कौतुक करप आनी तांकां मुखाल्ले वाटचाल करप, तांकां करियर गायडन्स करप हें बरे तरेन ह्या समाजान आयज त्या समाजाच्या लिडरांनी हांगा केल्लें आसा. म्हणून तुमचें खूब खूब अभिनंदन आसा. म्हाका खबर आसा की समाज त्या मुखार वता आसतना अनेक हर्डल्स आसा, ते हर्डल पार करपाक जाय. आमी आतांच डॉक्टर जानू जोरे म्हणटाले की समाजाक ट्रायबल हो दर्जो दिवपा खातीर
एसटी समाजाक हो एसटो दर्जो हो अत्यंत आवश्यक आणि हो तुमचो आमचो जन्मसिद्ध हक्क म्हणल्यार जाता. सगळ्यात पयलीं जो दर्जो मेळपाक जाय आशिल्लो तो धनगर समाजाक एसटीचो. कारण ज्या रितीन ट्रायबल भाग दऱ्याक पर्यंत आनी डोंगर कपाऱ्यांनी भीत जनावरांच्या समवेत सगळे कार्य करता आणि नॉबॅड्स अशे रावतात आणि तातूंत भितर सगळे ट्रायबलाचे फिचर्स आसात. गेल्ली तेंच्यांनी म्हटलें खरें म्हणजे जावपाचें आसा पण समाजा कडल्यान कितें तरी एक लेटर त्या क्लॅरिटी येवपाचें आसलें तेंच्यांनी. तें येवना तें अजून मेळुना म्हूण सांगलें. तें म्हाका खबर ना कितें दिलें काय कितें खबर ना. ह्या 8 दिसांत तें पयलींच खबर. मुख्यमंत्र्यान तें पावना आनी म्हाका दिसता धनगर समाजाक स्टेटस मेळचो म्हूण आमी खूब प्रयत्न करतात. की धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो ना कोण ना म्हणजे ना. पूण एक लक्षात धरा हो जर दर्जो जर समाजाक जर मेळटलो जायत जाल्यार हेचो फक्त भारतीय जनता पक्षाच सरकार जाय. मोर्ले वाठारात 15 MLD उदकाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केले. हे प्रकल्पाक 23 कोटींची निधी मंजूर जाल्या जाल्यार प्रकल्पाक लागून पुराय पर्यम हालातल्या उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ह्या वेळार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. दुसरे काम सत्तरी तालुक्यातल्या मतदारसंघातल्या गोरले पंचायतीच्या बागवाडा मोर्ले या मुलांचे काम आम्ही करतात. त्याचे अप्रॉक्सिमेटली 5 कोटी रुपये दीनदयाळ पंचायत बायोची भूमिका त्या अंतर्गत आम्ही जवळपास 70 तालुक्यातल्या केरी पंचायतीचे बांधकामाचे काम आम्ही सुरुवात करतात. आणि कॉस्ट असा 3 कोटी रुपये आणि पॉवर मिनिस्टरच्या वतीने फिडरा एरियाची आम्ही अंडरग्राउंड लाईन काढतात. ताची कॉस्ट सुरुवातीच्या टप्प्यात जवळपास 7 कोटी रुपये आणि दीनदयाळ पंचायत आणि होंडा पंचायतीचे उतावळ करतात. ताची कॉस्ट आसा अप्रॉक्सिमेटली 3 कोटी रुपये. सगळ्या कोटी रुपये जर तुम्ही वेचले जाल्यार कितले कोटी जाले? कितले कोटी जाले? 100 कोटी रुपया. 100 कोटी रुपया एक मतदारसंघात कोणा खातीर मेळ्ळे? कोणा खातीर मेळ्ळे? व्हडल्या सगळे डॉक्टर दिव्या लांबे हांच्या प्रयत्ना खातीर खुबशे असे शब्द असते की खूप वर्षा या लाईनी लोकांना जाय असले की बऱ्यापैकी इलेक्ट्रिसिटीचो विषय आशिल्लो, बागवाड्याचो उदकाचो विषय आशिल्लो, त्याचबरोबर पंचायत मिटींग आमकां क्लिनिंग जाय आशिल्ली, त्याचबरोबर जुनी बिल्डिंगाचें अपग्रेडेशन जाय आसलें, तेजे नंतर तुमचे 15 MLD तेजो आयज फावंडेशन करून काम वर्षा भितर घालून केलें. आयज हे सगळे गोष्टी आमी आयज प्रयत्न वयता. आयज टेनियम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही.